बीजेपीचे सरकार ड्रग्स स्मगलर आणि माफियांचे कापासदाद आसा जाल्यार सरकारान ड्रग्स बंद करून दाखोवचे। एका वटेन स्किमी करून लोकांक पैसे वाडटात, दुसरे वटेन लायट आणि उदकाची बिलां वाडोवन वसुली करता म्हणून काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष लुईझीन उलयलो। चानर कुंकळे काँग्रेसीच्या मेळाव्यांत तो उलयतालो। फाटलीं 3 वर्सां सरकार उद्योग धंदे हाडपाक शकलो ना। मायनी बंद उडोवन 80,000 लोकांक रस्त्यार हाडले। टुरिझमूय काबार जायत चल्ला म्हणून काँग्रेसीन विशय काडलो। गोंयांत जरी तरी टुरिस्ट येताय जाल्यार गोंयांत ड्रग्स मेळटाय म्हणून येताय जाल्यार दिस गव्हर्नमेंट इज द गव्हर्नमेंट ऑफ ड्रग पुशर्स अँड ड्रग प्रमोटर्स। तुमकां तरी कपासदाद आहा जाल्यार ड्रग्स बंद करात। 100% 100% उदकाचो प्रेस वाडयला, 30 आणि 5% लायटीचे हे वाडयला। तुम्ही पिक पॉकेट जाल्या, एके वाटेन लोकांचे पैसे घेता, जावं उदक वाडोवन लायट वाडोवन। गोवा इज द हायेस्ट टॅक्स स्टेट इन इंडिया। दिगंबर कामतीन हॉस्पिसियो आणि कॅसिनोंचेर सरकाराच्या यू टर्नाचो विशय काढलो। कालच म्हाका बायलो सांगपा लागल्यो की आमकां सांगला लायव्ह सर्टिफिकेट आधार कार्ड घेवन पणजे व्हरून ऑफिसांत दिवपा जाय एंट्री। म्हणजे बायलांक पणजे वचचे पडटले एंट्री दिवपा खातीर। हे इतले त्रास जे पैसे तुम्ही दितात ते रिस्पेदान पैसे दियात, नाजाल्यार पैसे दिनाकात। हॉस्पिटलाचे काम 3 वर्सां जाली तशेंच दवरिल्लें आसा, काम मुखार वन्नात। आज सफर कोण जाता? दक्षिण गोंयचो बारीक मनीस जो ह्या हॉस्पिटलांत वचपाचो त्या मनशाक आज हॉस्पिसेक गेल्यार खाट मेळना। 2 खाटीचेर 3 डिलिव्हरी जाल्ल्यो, 3 बायलो सुद्धा 2 खाटीचेर 3 जाणांक न्हिदयतात। आज कॅसिनो खंय गेले? कॅसिनो मांडवी सोडून गेले काय मांडवीतच आसात? कॅसिनो मांडवी सोडून हल्लात। कॅसिनो मांडवी घट्ट आसा आणि सरकारी ते आनी घट्ट करपाक सोदता। मात एका झडपीन काँग्रेसीच्या स्टेजीर काँग्रेसीचीच लज वाऱ्यार घाली। काँग्रेसीन बॅगो घेवन न्ही मनशांक पारखून तिकेटी दिवच्यो म्हूण झडपी क्लिओफास उलयलो। काँग्रेसीची मिटींग दवरपी तोच। लोकांक जाय तांकां तिकेट दिवपाची, न्हय हाल कोण पयस दिता तांकां। आमगे हिस्ट्री जालो आसती काँग्रेसा म्हळ्यार बॅग दिता तांकां तिकेट दिताय म्हूण। सारकें मुगा सारकें जाल्यार सारकें म्हळ्यार तुमी सर्वे करून चोयाय जो मनीस कोण फीट, कोण लोक कोणा हाडल्यान आसा, कोण लोकांक काम केलें। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। बीजेपीन दिवचले कांयच कामां केल्ली ना। लोकसभेन दिवचले बीजेपीक 70% मतां पडली तरी फुडें 30% जावंक वेळ लागचो ना। लोकांच्या कामाकडेन इगो आड हाडल्यार दिवचलकार वोगी रावचे नात म्हणून आमदार नरेश सावळ उलयलो। दिवचले शिवाजी मैदानाच्या कामाची सुरवात जाली त्या वेळार सावळ उलयलो। नगर नियोजन मंत्री फ्रांसिसाच्या तोंडारूच सावळ ह्यो गजाली उलयलो। फाटल्या सरकारान दिल्ल्या सिल्वर जुबिली फंडांतल्यान हें काम सुरू केलां। आमकां दिवचलेन तशें ह्या सरकारान व्हडलें कांयच केलें ना। ग्राउंड सुद्धा आज जर जाता आसत जाल्यार फाटल्या सरकारान गोल्डन जुबली फंड जो प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक दिल्लो त्या म्युनिसिपालिटीच्या पयशांनी जाता। आमी कितलेशेच गोष्टी हांगासर मागत आसा, व्हडल्यो गजाली सांगल्यो म्हणून काय ताका अर्थ ना। त्या वेळाचेर विधानसभेनच मनोहर पर्रीकारान म्हाका कितें सांगलें की दिवचलेन आमकां 70% लोकसभेक मतां पडली। तुमी समजा जर दिवचलेन जर प्रोजेक्ट करूंक ना, दिवचलचो जो डेव्हलपमेंट तुमी करूंक ना जाल्यार लक्षांत दवरा तुमकां 70% वयल्यान 30%चे स्वाभिमानी दिवचलकार केन्ना हाडटले हे तुमकां केन्नाच कळचें ना। सरकार फंड दिता तो सारको वापरूंक कळपाक जाय, नाजाल्यार पयशे दिवन कांयच फायदो ना म्हूण नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस उलयलो। आतांच म्हणलें नरेशाने की 4 वर्सां फाटल्या सरकारान पैसे दिल्ले 2 कोटी, सगळे नगरपालिकांक 2 कोटी दिल्ले, पूण ते पैसे मोडपाक 4 वर्सां लागतात। हो चिंताचो विशय। पैसे कोणाक दिले म्हणून जायना, ते मोडपाक येवपा जाय। प्रुडंटा खातीर उदय परब। मया 3 मांचेर 20 वर्सां पयलींचो पोन्नो पांयवाटेचो पूल मोडलो। पूल मोडिल्ल्यान सावंतवाडो आनी पाटो ह्या 2 गांवांचो संपर्क तुटला। मात त्या पुलावेल्यान मोटारसायकल आनी स्कुटरी वताल्यो। ताका लागून लोकांक मया गांवकार वाड्यार हळडणा, अस्नोडे आनी शिरगांव वचपाक लागीं पडटालें। कांय दिसां फाटीं पुलाक पडिल्लें भगदाड थळाव्यांनी पुरयल्लें। आतां ह्या पुलाचो एक भागूच मोडला। पोन्नो जाल्लो हो आख्खो पूल उडोवन सरकारान थंय नवो पूल बांदचो म्हणून त्या वाठारांतले लोक मागतात। ह्या पुलाचो यूज जाल्लो की गांवकड्या मये हळदणवाडे, शिरगांव, अस्नोड्या वचपाक लागीं पडटले आनी मोटरसायकली लोक खुबशे येताले। आतां कितें जालां, आतां प्रॉब्लेम आतां हो हे स्लॅबूच कोसळ्यान दोनूय गांवांचो संपर्क तुटल्या सारको जाल्लो आसा।
आता ही एक फळी आसा, एक फळी वयल्यान चलोन येवपाक सुद्दां व्हेरी डिफिकल्ट आसा, कित्याक ती हालता आनी मातसो बॅलन्स जर हेवटेन तेवटेन जालो जाल्यार उदकान पडपाची शक्यता. एकदां अशें हांगासर इन्सिडंट जाल्लो की बरो व्हडलो बुरोक पडलो सारको मानशेक, आनी आमी मागीर ते हांगा गांवकारांनी सगळे येवन हांगा सकयल येवन सिमीट हाडून खडी हाडून गुणे हाडून सगळे रस्त्याकूय घातले आनी हांगा तो बुरोकूय पुरोवन घेतलेलो. झाड पडोन तरी बरो कोण भितरसून येयल्लो तर आनी तेन्ना तर पडलो तो डायरेक्ट गाडये सकट सकयल चललो भितून. आतां आमची अपेक्षा अशी आहा की जे मोडलेले आहा पळय आतां ही मानस ती लीप उडोवची मोडून आनी तो सारको बरो फ्रेश पूल बांदचो आनी दोशी वटेनसून दोनूय रस्ते सारके कंप्लीट करचे. क्रायम ब्रांचीन मिरामार शिंदळकी अड्ड्याचेर धाड घालून अड्डो चलोवपी दोगा बायलांक भितर उडयली. तिगा चलयांक पुलिसांनी थंयसान सोडून हाडल्यात. पुलिसांनी 7 गिरायकांकूय धरून हाडले. मात हे रॅकेट चलोवपी मुखेल आरोपी इम्रान सध्या फरारी जाला. इम्रानाक ह्या पयलीं 2 फावट पुलिसांनी सेक्स रॅकेटांत धरला. जामिनाचेर सुटून तो असली रॅकेटां चलयत आसा. घेवया एक विराम.